बांबोळे मेडिकलांतल्या क्लास 4 स्टाफान संप सांजे मेरेन फाटी घेतलो। मेडिकलाचे प्रशासकीय संचालकान क्लास 4 कॅटेगरींतले 94 पोस्ट 45 दिसां भितर भरता म्हूण खंय उतर दिला। त्या उपरांत संप मिटलो। उतर पाळना जाल्यार परत संपार वतले म्हूण स्टाफान शिटकावणी दिल्या। संपाक लागून सोमारा सकाळी 15 ऑपरेशनां फुडें धुकलची पडली। बांबोळे मेडिकलांतलो क्लास 4 स्टाफ सोमारा सकाळी संपार गेल्लो। मागण्यो मान्य जायना म्हणून हो संप। क्लास 4 कॅटेगरींतले कितलेशेच पोस्ट खंय रिकामे आसात, ते भरचे म्हणून स्टाफ मागता। तांकां खंय चप्पलां दिल्लीं ना। ऑपरेशन थिएटरान स्टाफ कमी आसा, तो भरचो म्हूण तांची मागणी। 2009 सावन रिटायर जालेले एक मनीस अजून घेवना। 1900 लोक रिटायर जालेले आहा आनी आमकां हिंगा त्रास करता। सगळें काम करूंक लायता हिंगासर आनी आमची स्टाफां सगळीं करता। जाणटी आहा ती रिटायर आसा तांकां हाडाक वाडोवन घालता बाथरूम धुवपाक आनी हें धुवपाक ते आतां फाटल्यान कोणाक मेमो दिला टॉयलेट धुना म्हणून आनी ताका तेजो पेमेंट हाडून दवरला 1 म्हयन्याचो आनी 4 महिने 5 महिने पेमेंट दिवना। लीव बरोवन धाडलेली आहा तेणें पास करूंक ना आनी ताका 6 महिने पेमेंट दिवना अजून पासून। डीन आपण लावून नेव आहा आपणाक काय खबर ना अशें तशें सांगता तो। आनी आपण आतां मागोवन घेतल्या म्हणटा आपण करून घेता म्हणटा करून घेता म्हणून हे 6 महिने जाले आनी आमी कचरो करता आनी आमकां एमएस सारकी त्रास करता आनी मेमी दिता नायट करून आनी कंटिन्यू ड्युटी कर म्हणून सांगता। आमी काल चालूच दवरतले आमकां स्टाफ गेसच चालू करतले आमची सगळे आमचे स्टाफ भायर येयलेले आहा चालूच दवरतले सगळे म्हणजे आनी आमकां चप्पलां पयलीं चप्पलां बरें दिताले आनी आतां आमकां हें दिल्या पायल दिल्या। 15 दिसांनी वचपाचें आहा। प्रशासकीय संचालकान उतर दिल्या उपरांत तांणी सांजे संप फाटी घेतला। जीएमसीचो डीन क्लास 4 स्टाफाचे शिष्टमंडळ घेवन प्रशासकीय संचालकाक मेळ्ळो। ते पयलीं हेल्थ सेक्रेटरी बरोबर ताची बसका जाल्ली। संपाक लागून सोमारा सकाळी 15 ऑपरेशनां फुडें धुकलची पडली। प्रॉब्लेम हे पळय हांगा हे पेशंटाक हांगा न्ही ऑपरेशन करपाक हाडल्या रातच्यान तांकां उपाशी दवरल्या आनी सकाळीं हाडून सगळ्यांक हांगा दवरल्या आनी ती म्हणटा सर्वंटाचो स्ट्रायक आहा म्हणटा। त्या खातीर हांगा कोण येना आनी पेशंट रातच्यान सगळे उपाशी आहा हांगा। कितके पेशंट पेशंट ऑलमोस्ट 15-16 कितें आहा ते पळय हांगा आसा आनी थोडे भितर दवरल्या तेंच्यान। एकट्याचें ऑपरेशन जावना कोणाचें जावना अजून ऑपरेशन। आयज सकाळच्यान काय कालच्यान आयज सकाळच्यान सकाळीं हाडून दवरल्या सगळ्यांक हांगा। ते सांगता सर्वंटाचो स्ट्रायक आहा जो पर्यंत सर्वंट भितर येना तो पर्यंत आमी काय करूंक शकना अशें म्हणून सांगता ते आमकां। आनी तांकां सपोज कितेंय जालें पेशंटाक मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल? तांकां रातच्यान सगळ्यांक उपाशी दवरले। खंयच्या पेशंटाक कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण हांगा? प्रुडंटा खातीर विजय तुकाराम मराठे। गोंयांत पावसान नेट धरला खरो, मात तो मान्सून न्ही, तो प्री मान्सूनूच। मान्सून अजून पावंक ना आनीक 2 दीस तरी लागतले म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता। मान्सून फाटले 2 दीस जालो कारवार आडकला, मात ह्या मान्सून पूर्व पावसानूच अर्दी पणजे बुडल्या। काणकोणा आतां मेरेन सगळ्यांत चड पावस। 1 जुना सावन आतां मेरेन 29 सेंटीमीटर जाला। पावस 6% चड आसा। मान्सून अजून गोंयांत पावपाचो आसा। सध्या गोंयभर उटंगराचो पावस पडटा, मात तो प्री मान्सून। मान्सून कारवार येवन आडकला। गोंयांत पावता म्हळ्यार आनीक 2 दीस तरी वतले म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता। Monsoon has not yet covered over Goa and now conditions are favorable for advance of monsoon over Goa within 2 days. Onset over Kerala already took place. That is on 8th June. Rain set in over Kerala, and now it advanced up to Karwar, and further advance we are expecting within 2 days. Normal date of monsoon advance over Goa is 6th June, and now it is 1 week delayed. 1 जून ते आतां मेरेन गोंयांत 29 सेंटीमीटर पावस पडला। सगळ्यांत चड काणकोणा, सरासरी परस 6% पावस मायज पडला। नुस्तेकारांक अजून शिटकावणी दिवपा सारकी परिस्थिती ना म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता। From June 1st till today, we have received about 29 centimeter of rainfall for the entire Goa, against a normal of 27.5 centimeter. That means our rainfall is +6 above normal. Southernmost region we have got highest rainfall at Kangona. That is, Kangona reported an isolated heavy rainfall of 7 centimeter. Fishermen warning today we have not issued, because southerly wind is not so strong, so we have not issued. प्री मान्सून पावसानूच पणजे बुडली। वता वता थंय उदक ब्लॉक जावन रस्ते भरले, ट्रॅफिक जॅम।
प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी चेतन गवस. पुलीस निरीक्षक निलेश राणे आणि कॉन्स्टेबल विनोद नायक हांचे आड गोय पुलिशेन डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सुरू केल्या. वेश्या व्यवसाय करपी एके बायले कडच्यान हप्ते घेवन आनी ताचेर लैंगिक शोषण करप हे तांचेर आरोप आसात. वुमन वेलफेअर कमिटी मुखार दिल्ले जबानेत तिणें हे आरोप केल्यात. आदलो कळंगूटचो पुलीस इन्स्पेक्टर निलेश राणे आनी कॉन्स्टेबल विनोद नायका आड डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल्ल्या. एसडीएमाक इन्क्वायरी रिपोर्ट दिल्या उपरांत ही डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सुरू जाल्या. एका वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगला त्या प्रमाण म्हापशेच्या एसडीएमान इन्क्वायरी रिपोर्ट दिल्या उपरांत निलेश राणे आनी कॉन्स्टेबल विनोद नायका आड इन्क्वायरी ऑफिसर चवकशी करतलो. ऑफिसर कोण तो खातें थारावपाचें आसा. हणजूण पुलिसांनी ह्या एप्रिलांत पिडीत चलयेक साल्वार केल्ले आनी मागीर ताका मेर्शे अपना घरांत धाडिल्ले. कांय दिसां फाटीं म्हापशेच्या एसडीएमाच्या फुडारखाला वुमन वेलफेअर कमिटीन पिडीत चलयेचो स्टेटमेंट घेतिल्लो. तेन्ना त्या पिडीत चलयेन कळंगूटचो आदलो पुलीस इन्स्पेक्टर निलेश राणे आनी कॉन्स्टेबल विनोद नायकाची कर्मां सांगली. पीआय निलेश राणे खंय पिडीत चलयेच्या दलाला कडच्यान प्रोटेक्शनाच्या नांवान हप्ते घेतालो. पुलीस इन्स्पेक्टर निलेश राणे आड आरोपपत्र कित्याक घालूं नाका म्हूण प्रुडंटान त्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्याक विचारलें. त्या पिडीत चलयेकूच खंय आरोपपत्र घाल्लें नाका. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. श्रममंत्री आवर्तान सापूच फेल. ताणें मिनिस्ट्री सोडची म्हूण आयटक मागता. ताका श्रम मंत्री म्हूण फक्त एक लेबल, तो खंय कामगारांक कांयच उपयोगाचो ना. गोंय सरकारान केंद्र सरकाराची कमीत कमी पगाराची अधिसुचोवणी चालीक लावची म्हूण आयटक मागता. ती 307 रुपया दिसवाडो म्हणल्यार सुमार 8,000 रुपया लगभग म्हयन्याक येता. ह्या सेंट्रल नोटिफिकेशनाच्या अनुसार मिनिमम वेजेस कॅन नॉट बी लेस दॅन 10,000 रुपीज from 30th March 2016. So this entire minimum wages which are notified by the Goa government collapses by its own rule. Minimum wages AITUC कडल्यान आमचो ओपोज आसा आनी ही चळवळ आमची फुडें आमी व्हरतले. आयटक मायनिंगा आड ना. मायनिंग खंय सुरू करात, मात पर्यावरण सांबाळात. So as far as we are concerned, we would like mining to start in right earnest. We would like you, if you want to nationalize, please nationalize. Full support. But not a single worker should be removed. People who are stakeholders should be protected. Environment should be protected. Mining should not be only for profits. Mining should have a social kind of a nexus, and mining should have an environmental concern. लायफ गार्डाचे प्रश्नाचेर खंय सरकार कानार केस काडटा. चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून जालो, पर्यटन मंत्र्याक धाडलो. बाब मायकल लोबो कलंगूटचो आमदार तो येयलो. आदी येयल्लो तो ही इज द विटनेस टू द सेटलमेंट सायन्ड बाय बोथ द मिनिस्टर्स. आनी आमकां पब्लिकली एश्योरन्स दिलें तुमच्या फुडें बिफोर द मिडिया. आनी हे सगळे प्रश्न एका म्हयन्या भितर सेटल जातले. कांय जावना. Passing on the buck. Is this a sign of good governance? या सगळ्या बीजेपीनी आयज instead of making it into a paradise, they have made it into a hell state. You see, everything is in disarray. आयज कामगार वर्ग इतलो दुखी आसा. जुवारी एग्रोन गोंयांत एका कंपनीच्यो खंय 10 कंपन्यो केल्यो, मात गोंयच्या कामगारांक ताचो कांयच फायदो ना. कंपनी खंय कामगारांक पिट्टा. या जुवारी एग्रो केमिकल्सांतल्यान तुजो चंबल फर्टिलायझर जालो, जुवारी फर्निचर जालो, जुवारी सीड्स जालो. लगातार 10 कंपन्यो नव्यो तयार जाल्यो फ्रॉम द कॅपिटल अँड प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम जुवारी. सो आयज ही जुवारी गोंयच्या कामगारांक, गोंयांत काम करपी भुरग्यांक चिड येता, पिळटा. आनी येवच्या दिसा कामगार उचांबळ जातले. लेबर डिपार्टमेंट कांयच इंटरेस्ट घेयना. लेबर मिनिस्टराक फक्त लेबर मिनिस्टर म्हणून लेबल आहा, तेज्या शिवाय कांयच कामां जायना. दिस इज अ सॅड मॅटर. आय थिंक at least at the fag end of his tenure as the Labour Minister of Goa, I appeal to Mr. Avertan Furtado, you put your foot down, assert yourself as the Labour Minister of Goa. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक विराम.